आता निमणो मेरेन भाजपातूच आनीक पक्षांतरां करपाना म्हणटा उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर। जाल्यार भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकारांनी दिला राजांव मोगो पक्ष सोडपाचें। गोंयांत सध्या चलता तें रेब्यातलें राजकारण भाजपान मोगोक सोपयली। ह्यान फुडें गोवा फॉरवर्डाची वाट लायतले काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकाराची भविष्यवाणी। मनोहर पर्रीकर गेल्यार जाले 12 दीस, पणजेत दिली श्रद्धांजली। केंद्रीय गृहमंत्र्याची हजेरी, गोंयभरच्यान आयिल्ले मानेस्त। आनी सरकारी शिगम्यांक सुरवात जाली फोंडेच्यान। ढोल ताशांची काडली करड, रोमटा मेळांच्यो लागल्यो लायनी, तरेकवार वेशभुशांचें दर्शन, चित्ररथ थल्लें आकर्षण। नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आनी हांव रवींद्र नाईक। आता खबरो विस्तारान पळोवया। गोंय मंत्रिमंडळांतल्यान एक उपमुख्यमंत्री भायर मारिल्लो। आता ताच्या जाग्यार दुसरो उपमुख्यमंत्री भितर आयला। पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकाराक उपमुख्यमंत्री पदार बढती दिल्या। तशेंच ताच्या सांगातान मोगो सोडून भाजपात आयिल्ल्या आमदार दीपक पावसकाराकूय भौशीक बांदकाम मंत्री केला। बुधवारा राती कडेन हो सोपूत सुवाळो राजभवनार जालो। राज्यपाल गोंया भायर आशिल्ली, पूण सोपूत सुवाळ्या खातीर तिका खासा विमानान गोंया येवची पडली। आजगांवकार मंत्री आशिल्लोच, पूण मोगो फोडिल्ल्याचे बक्षीस म्हणून ताका उपमुख्यमंत्री पद दिला। तशेंच तांकां साथ दिवपी सावड्डेच्या आमदाराक सुदिना कडल्यान काडून घेतिल्ले भौशीक बांदकाम खातें दिला। लागतलो टायम लागतलो। जायकाचो जो प्रोजेक्ट आसा तो इनकम्प्लीट आसा। कॉन्ट्रॅक्टर अर्धे काम सोडून गेल्लो आसा। ते नवीन कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट करून हो जायकाचो पयलींच प्रोजेक्ट जो आसा कंप्लीट करताले आनी बाकीचे टप्पे टप्प्यान गोंयाक फुडल्या 3 वर्सां भितर 24 वरां फुडल्या विका भितर टोटली सगळ्यांचो आमी प्रत्येक प्रोजेक्टाचो आढावो घेवन आनी आमच्या मुख्यमंत्र्यान जे प्रत्येक मतदारसंघाक 25 कोटी दिवपाचें ठरयिल्लें आसा फाटल्या बजेटाक, ते आमी खंय पावल्या हेजी चवकशी करतले। आनी समज त्या मतदारसंघाक काम जालें ना जाल्यार तें काम आमी चालीकलें। समज मायनींग ज्यो आसा बेगीन चालू करपाची ना जाल्यार मायनींग इफेक्ट जाला, जे वर्कर आसा तांकां टर्मिनेट केले, ट्रक आसा बंद पडले 12 दीस। सगळ्यांचो विचार करून सेंट्रल गव्हर्मेंटाक 200 करोड रुपया मागून ते लोकां कडेन पावोवपाचें। एक अमरेला स्कीम आसा ती रिन्यूवल करपाची, फाटल्या आसली अमरेला स्कीम मनोहर पर्रीकरान घातलेली। आनी मागीर जेन्ना मायनींग चालू जातलें ते रॉयल्टींतल्यान पयशे येतले ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाक दिवपाचे। उपमुख्यमंत्री पद मेळिल्ल्यान बाबू आजगांवकाराचें फीत वाडला। ह्या आदी ताणें जायती पक्षांतरां केल्ली, पूण आतां आपूण भाजपानूच रावतलो अशें आजगांवकार म्हणटा। बाबू आजगांवकर आज तुम्ही जाणा आसतले, पयलीं काँग्रेस, मागीर BJP, मागीर MG, परते BJP आनी आज हांव जो आयला सरसकट BJP म्हणटी लास्ट एंड पर्यंत BJP आता आनी BJP चेंज जायना। आनी BJP पार्टीन पयलें दलिताक डेप्युटी CM दिल्लें आसा आनी तेजे खातीर BJPक आमी मानतात की मायनॉरिटीक ताणें पयलें प्रसन दिल्लें आसा, स्थान दिल्लें आहा, हें आमी केन्ना विसरूं शकनात आनी हें लायफ सगळें BJP खातीर। मोगोत लोकशाही नाशिल्ली, एका कुटुंबाची हुकुमशाही चलताली, ते खातीरच आमी मोगोक रामराम केला अशें बाबू आनी पावसकार सांगता। आज ही MG 2 मनशाची जाल्या, एक ग्रुपाची, एक आमच्या ढवळीकर फॅमिलीची। MG ही अशी आसली की सगळे विचार मुखार व्हरपी, पण एकट्यान बरो विचार भितर घातलो जाल्यार ताका कितें हालत केली ती आमच्या लहू मामरेदाराची तुमकां खबर आसा। म्हणजे सगळे विचार घेवन वचपी ती पार्टी गेली, आमकां केन्ना मिटिंगे आपुना। ह्या रितीन ती MG पार्टी तो ढवळीकर चलयता म्हणून आमी भायर सरल्या। आमचो जो नेता सुनीलभाई ढवळीकर तेणे आमकां फाटल्या 18 म्हयन्यात केन्नाच आमच्या सेंट्रल कमिटी मिटींग जावं बाकीचे आमकां खंयच विश्वासाक घेतलो ना। म्हणून हांवें बाबून निर्णय घेतलो आमी भारतीय जनता पार्टीक विलीन जावचे। बाबून सांगलें यस आमी भारतीय जनता पार्टी विलीन जावया, आमी मुख्यमंत्र्या कडेन गेले। मोगोन ह्या दोनूय फुटीर आमदारांचेर अपात्रता केस घातली जाल्यार काय फायदो जावचो ना असो अदमास घटनातज्ञ आदोगाद क्लाफासियो आल्मेदा कुतिनान उक्तायला। The fast forward politics from 2017 has made us laughing stock in the entire country. First, the BJP robbed the state of its mandate. In fact, the anti-defection law has been brutalized in the state of Goa. The resignations of Sopte and Shirodkar are only for money and power. Now we will find the merger of
the legislative wing of the Maharashtrawadi Gomantak Party into BJP is again for money and power. And we will find that with power comes money, and power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. That is exactly what is happening in our state. आमचे खबराकार संदीप तुयेकार, प्रहर सावड्डेकार आणि व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची जी दुर्दशा जाल्या तशीच परिस्थिती गोवा फॉरवर्डाची जातली. भाजपा तांचे आमदार विकते घेतली आणि ताच्या फुडाऱ्यांक युती सरकारांतल्यान भायर काडून उडयतली. जनमत कौलाक खोट मारून भाजपा वांगडा सरकार घडोवपाची ही तांकां मेळिल्ली ख्यास्त अशे तरेन सद्याच्या राजकीय शिगम्याचें काँग्रेसीन वर्णन केलां. मोगोचे 2 आमदार फोडून ढवळीकाराक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाच्या भाजपाच्या करणेचेर काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान खर प्रतिक्रिया दिल्या. ही नाका जाल्ली नाटकां करून भाजपान गोंयच्या राजकारण म्हटल्यार गटारांतली घाण करून उडयल्या अशें गिरीश म्हणटा. It is very dangerous. It is crossed all limits. तेका आनी खंयचेच येना. I think they have taken this politics to a gutter level. लोकांक हें आवडना. जेन्ना जेन्ना गरज आसा तेन्ना तेणी MGPक यूज केलो. आयज तेणी परत MGP काबार केली आनी हेका पूर्ण जबाबदार MGPची लिडरशीप. Because they have gone against the will of the people. It's a lesson for the MGP. And same will be the fate of Goa Forward. It's again a warning to Goa Forward leaders. MGPन जर तेन्ना BJPक सपोर्ट केलो नाशिल्लो, BJPचो सरकार लोकांच्या विरुद्ध गोंयांत अस्तित्वांक येवपाक शकत नाशिल्लो. आनी आयज तांकां BJP पार्टीन पनिशमेंट दिला की आमकां तुमी सत्तेर हाडले आनी त्या सत्तेचो आमी पयशे केले आनी त्याच पयशांचो आमी वापर केलो तुजे पार्टी काबार करपाक. लोकांचे आमदार चोरून व्हरप आनी तेय बीन पयशे राज्यांक. सो दीस इज व्हेरी क्लियर दॅट दे आर लुजींग द पिपल्स कॉन्फिडन्स. बिलिव्हिंग दॅट दे आर द पार्टी विथ अ डिफरन्स, those people are losing faith and trust in BJP. And that is why they are using a shortcut method of buying the MLAs. And I'm confident they will stop contesting the elections in future. They will only buy the MLAs from this party and that party so that they can run their business. It has become a business for them. गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसायान विधानसभा वेंचणुके पयलीं भाजपाचेर टिका करतना कितें म्हणिल्लें ताचे गिरीशान ताका याद करून दिल्या. विजयान सांगिल्लें तें आतां खरें जावपाक लागलां अशें तो म्हणटा. Although I am critic of Vijay, पूण हांव तेगेलें एक स्टेटमेंट हांव तेगेलें एप्रिशिएट करता. असेंब्ली इलेक्शनाक ताणें एक स्टेटमेंट केल्लो की जो कोण BJP बरोबर वयतलो, जो कोण BJPक सपोर्ट करतलो तो सामको काबार जातलो आनी तांकां श्राप लागतले आनी तांच्या भुरग्यांकूय श्राप लागतले. म्हाका त्या शब्दांची आयज तेगेली याद येता आनी म्हाका दिसता खंय तरी हें तें खरें जावपाक लागलां. फर्स्ट दे सेड दे आर गोईंग ओनली बिकॉज ऑफ चीफ मिनिस्टर. आफ्टर द डिमाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर they have again changed their narratives and gone. And within few days one party has realized what it is. So the same will be the fate of other party because they are all intellectuals, no? They understand politics better than us. We understand our understanding of politics is सारकें कमी. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारा सारको राजकारणी गोंयांत जावप अशक्य. जे सहजतायेन ताणें गोंयचें मुख्यमंत्रीपद सांबाळ्ळें तेच कुशलतेन ताणें देशाचें संरक्षण मंत्री पदय हाताळ्ळें. ही आशिल्ली स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराक आदरांजली. ताच्या मरणाक ब्रेस्तारा 12 दीस जाले. ते निमतान कला अकादमींत आदरांजली सभा आयोजीत केल्ली. श्रद्धांजली सभेक गोंयभरच्यान भाईचे मोगी हजर आशिल्ले. तशेंच केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग खासा हजर आशिल्ले. ते भायर राज्यपाल मृदुला सिन्हा, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, ब्रह्मेशानंद स्वामी, उद्योजक श्रीनिवास धेपो हजर आशिल्ले. जितना मैंने पर्रिकर जी को जाना है और समझा है, मैं कह सकता हूं कि उनकी जिंदगी भले ही छोटी रही हो लेकिन उनकी जिंदगी में बड़प्पन था. राफेल डील का मामला बहुत दिनों से पेंडिंग था. प्रधानमंत्री जी ने उन्हें कहा और उस जिम्मेदारी का भी बखूबी निर्वाह किया. मुझे याद है कि 2016 में फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ समझौता हुआ था
यानी राफेल डील को भी पटरी पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसी ने निभाई थी, हमारे मनोहर पर्रिकर जी नहीं निभाई। मेरा ये विश्वास है कि जिस व्यक्ति को अपने परिवार से प्रेम है, अपने मोहल्ले से प्रेम है, अपने गांव से प्रेम है, वही व्यक्ति आगे चलकर देश से भी प्रेम रखने लगता है। मनोहर पर्रिकर जी को अब केवल और केवल उनकी स्मृतियों को गोवा में नहीं बांधा जा सकता। फक्त भाई इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या रूपात याद उरचे अशें म्हणना हांव, तर भाई विचारांतल्या रूपात याद उरपाक जाय। भाईंचे विचार हे फुडल्या जनरेशना कडेन वचपाक जाय, कारण भाई फक्त राजकारणी नाशिल्ले, भाई सामाजिक नेते आशिल्ले। एक ऐसा कोई उपाधि या ऐसा कोई स्थान खड़ा हो जिसके ऊपर सब लोगों को गर्व हो, इसी के कारण, क्योंकि उन्होंने शिक्षा, एजुकेशन जो है वो एजुकेशन हम सब लोगों को मिलना किस काम के लिए जरूरी है, उन्होंने आचरण से और अपने जीवन शैली से बताया। जो मनोहर भाई कडेन संबंध औद्योगिक क्षेत्रांत चड आयलो ना, कित्याक कायदेशीर काम आसत तो सदांच म्हणटालो बाबा हांगा येवपाची गरज ना, कायदेशीर काम आसा तें तुजें जातलें, बेकायदेशीर कितें हाडीत तें मनोहर भाईक मेळ्ळार सुद्दां जावपाचें। चड संबंध आयलो म्हजो शिक्षण, हे ताजे आवडतो सब्जेक्ट आशिल्लो। कला अकादमींतल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब। फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम। विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार। पळोवया फुडल्यो खबरो। लोकसभा वेंचणुकेक गोवा फॉरवर्ड भाजपा फाटल्यान उबो रावतलो, उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायान सांगलां। दक्षिण गोंयांतल्यान भाजपा वतीन नरेंद्र सावयकारान परतून उमेदवारी अर्ज भरला, त्या वेळार तो पत्रकारां कडेन उलयतालो। बिरेस्ताराच्यान लोकसभा आनी विधानसभेच्या पोटवेंचणुका खातीर उमेदवारी अर्ज स्विकारप सुरू जाला। सावयकारान आपलो उमेदवारी अर्ज बिरेस्तारा दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्या कडेन सादर केलो। ताच्या खातीर वीज मंत्री निलेश काब्रालान डमी उमेदवारी भरली। ह्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकार आनी विजय सरदेसाय, केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायक, शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायक, पंचायत मंत्री माविन गुदिनो, भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकार, कुठ्ठाळेची आमदार एलिना साल्ढाना, भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार, सरचिटणीस सदानंद तानावडे आनी हेर भाजप कार्यकर्ते उपस्थित आशिल्ले। आणि ज्या पद्धतीन फाटल्या 2 महिने सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर सगळ्या कडेन वता आसतना भोंवता आसतना लोकांचो जो आमकां रिस्पॉन्स मेळटा हेजे वयल्यान डेफिनेटली आनी फाटल्या 5 वर्सांत ज्या पद्धतीचें काम आसा चड करून सगळ्यान व्हडलो बेनिफीट जर जाल्लो आसत जाल्यार सावथ गोंयांक खूब जाल्लो आसा। इन्फ्रास्ट्रक्चर रेजिंग आसत, बाकी सगळीं कामां जी आसत तेज्या माध्यमांतल्यान, आनी ताका लागून लोकांचो विश्वास आसा। गोवा फॉरवर्डान भाजपाक तेंको दिल्ल्यान मुख्यमंत्री उमेदीत आसा। तशेंच सुदिनाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडिल्ल्यान वा खन बंदीचो वेंचणुकेंत भाजपाचेर परिणाम जावचो ना अशें सावंत म्हणटा। गोंयचे लोक वळखता भारतीय जनता पार्टी कितें आनी केंद्रात कोणाचें नेतृत्व जाय हें लोकांक नक्कीच खबर आसा। त्या खातीर त्या डिसिजनाचो आमच्या केंद्रांतल्या निवडणुकेचेर आनी सावथ गोंयच्या आनी उत्तर गोंयच्या निवडणुकेचेर सुद्दां कांयच फरक पडपाना। निश्चितच मायनींग सुरळीत रित्या वेवस्थीत जर सुरू करूंक शकतले कोण आसत जाल्यार ते मोदी सरकार आनी गोंय सरकार ह्या दोनूय सहकार्यान आमी जाता तितके बेगीन हो विशय रिजॉल्व करतले। युती धर्माक पाळो दीत भाजप आनी एनडीएक तेंको दितलो अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान म्हळां। Basically, we are coalition partners, and my presence here is part of the coalition dharma to support a candidate of the alliance. We are partners, and I've always been saying that we are NDA partners. You will come to see. Now, you were doubting that I would attend here also. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार। कोलवाचो ट्रॅफिक सेल वादात सापडला। थळावो आमदार चर्चिल आलेमावान ताका विरोध उक्तायला। ते खातीर तो राजावन दिता। गृहमंत्र्यान येरादारी पुलिसांक पयशे जमोवपाचें टार्गेट दिलां। ताचो परिणाम गरज नासतना वाहन चालकांची सतावणूक जाता। कोलवा ट्रॅफिक सेल हाडपा खातीर चर्चिलान आदलो आमदार कायतू सिल्वाक जबाबदार धरला। मरणाक आनी आयतारा चर्चींनी प्रार्थना करपाक वचप्यांकूय पुलीस आडावन तालाव दितात अशेंय चर्चिल म्हणटा। आमकां ट्रॅफिक सेल म्हणटा नाका आसलें, तेमी गेल्ले पाट आमदार आसलो तेणें हाल्यान थिंग लायलां। ते ट्रॅफिक सेल उठताय ते ताकाच थिंग मरना वयतालो तेंका येतालो, कमिसार वयतालो तेंका येतालो। अमके टार्गेट अमके पयशे पळय लोक टार्गेट घालून लोकांक कामां करपाक येता सरकारो। थोडे पुलीस सांगता आमकां टार्गेट घालपा आमकां तालाव दिवपा जाय म्हूण।
मजगती दक्षिण गोवा टुरिस्ट टॅक्सी संघटनेच्या वांगड्यांनी चर्चिलाची भेट घेऊन बेकायदेशीर टॅक्सी व्यवसायाविरोधात कागाळ केली. आता तोल्या टॅक्सीवाले आले ते तोळ्याचं आपलं एअरपोर्ट बघाय थिंगाय कोण इस्माईल आनी बिस्माईल म्हणते कोण येयले आता आनी हेका हेको बॅज ना काय ना बॅजी काडले थंय एक गरज ना बॅज म्हणून काडपाचो बॅज आसलो न्हू पयलो बॅज आसता आमी गोंयकार उमके तुका 15 वर्सां 20 वर्सां लोक रायल्ल्याक बॅज म्हणटालो गोंयांत हें केलें ताणें कोणें दावडेकरान हांगा कंट्रोल ना गोंयांत. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. स्मार्ट सिटी महामंडळाच्या अर्दुकुट्या कामा आड खुद्द पणजेचो महापौर उदय मडकयकरान आवाज काडला. पणजे रस्ते खणून दवरल्यात ताचो नियाळ घेवपा खातीर महापालिकेन बसका आपयल्ली. स्मार्ट सिटी महामंडळाकूय आपयल्लें पूण महामंडळाचो कोणूच आयलो ना. महामंडळान मारून दवरिल्ले रस्त्यावयले फोंड एका सप्तकांत पुरयले ना जाल्यार काम थांबयतलो अशी शिटकावणी आता महापौरान दिल्या. स्मार्ट सिटी महामंडळान ह्या कामा खातीर महापालिके कडल्यान परवानगी घेवंक ना. रस्त्यार फोंड मारपाचें कंत्राट महामंडळान L&T कंपनीक दिला अशें मडकयकर म्हणटा. रस्त्यार मारिल्ले फोंड अजुनूय पुरोवंक नात, ताका लागून लोकांक त्रास जातात. त्या विशीं तांणी महामंडळाक बरयल्लें पूण तांणी तें पत्र कोयरात उडयलें अशें महापौर म्हणटा आनी ह्या अधिकाऱ्याक बेगोबेग काडून उडोवचो अशें मागता. चौधरी का लेटर केल्या बरोबर चौधरी सांगता मैंने वो मेयर का लेटर कचरे के कूड़े में फेक दिया म्हणून हेणे पणजेच्या लोकां कडेन एपोलॉजी मागूंक जाय. हो कोण चौधरीक एक कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर घेतला. हो फाल्यां सगळ्या पणजेकारांक टोपी घालून वचपाचो आसा. हो म्हाजो डिमांड आसा तेणें पणजेकारांची एपोलॉजी मागपाची. हो एका कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस घेतला ताका काडून उडोवचो आनी कोण IAS ऑफिसराक थंय घालचो. सगळीं कामां इनकम्प्लीट आसा स्मार्ट सिटीची. तुमी पळयला कला अकादमीच्या फाटल्यान तें काम हेंचें चालू आसलें तें बंद आसा. आल्तींचें काम बंद आसा. अशीं कितकीशींच कामां सगळ्या ती कामां बंद आसा. हे कामांक जो पर्यंत ते आमकां लिस्ट दिना सारकें खंयची कामाचें आसा पळय हांव फुडल्या विकाक तेंचें सगळें काम स्टॉप करतलो. म्हाका लिस्ट जाय. हांव तेंचें काम तुमी काम करूं नाका म्हूण सांगना. म्हाका लिस्ट जाय. म्हाका पणजे फाल्यां पावसान पणजे बुडटा ती म्हाका वाचूंक जाय. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. सांज उजेदे आरियल उद्देगीक वसणुकेंतल्या फायबर ग्लास बस बॉडी युनिटाक ब्रेस्तारा उजो लागलो. सकाळीं 8:30 वरांचेर लागिल्लो हो उजो नियंत्रणाक हाडपाक दनपार जाली. उजो नियंत्रणान हाडपा खातीर 4 फायर टेंडर्स हाडचे पडले. कंपनीत आशिल्ल्या रासायनिक पदार्थाक लागून उजो चडच पेटलो. फोंडा, कुडचडे, मडगांव आनी वेर्णाच्यान फायर टेंडर्स आपयल्ले. 4 जायसर उजो नियंत्रणात हाडपाची कवायत चालू आशिल्ली. कंपनीन थळाव्या पंचायती कडल्यान आवश्यक परवाने घेवंक नाशिल्ले. ओके 9:26 आमकां कॉल येयल्ले फ्रॉम आमचे हेडक्वॉर्टर स्टेटिंग दॅट द फायर टू टॅक फोर्स कंपोजीट प्रायवेट लिमिटेड. इमिजिएटली आमची 2 गाडयो ते कळून इमिजिएटली आमची 2 गाडयो गेले थिंगा फॅक्टरी ओपन करून ते लेबर काम करताले आनी ग्लास काटिंग चालू आसलें आनी इमिजिएटली ते टूल्स घेवन ते काट करता तेंचो स्पार्क जालो. जवळ जवळ आम्ही आता मेरेन 10 फायर टेंडर आम्ही यूज केले. ती फॅक्टरी आहा एक राजन बावेजा ह्या मालकाची आणि तो मालक आमकां थंय मेळूना. एक्सटेंड केला ते आम्ही बिझनेस चालू करपा पासून आमी थोडे ना आमी तांकां एक ऑलरेडी एक्सपेक्शन केलेलें विथ द विलेजीस ऑलरेडी घेतला. सो सेकंड आमी तांकां परत आमी रिमांड केल्लें आनीक घेवपाक त्या दिसा थोडे आमकां मेळोलें. सो तेंकां मेळना तेंकां घेवन टोटल एक्शन घेवपाक आमी रेडी आसलें आनी तो इन्सिडेंट जालो. सो इन फ्युचर आतां आमी तेजें एक्शन घेतलें खरें बट हेच न्हू बट दुसरे जायते इलिगली अशें शेड आमचे इन्फॉर्म जाल्ले तेजें. सो आमी हो एग्जाम्पल तांकां दिवन जाता तो बेगीन आमी काडपाक ट्राय करता. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळया उरिल्ल्यो खबरो. वेंचणुकेच्या बोवाळांत अबकारी खात्याची कार्यक्षमता वाडल्या. ह्या दिसांनी शेगीत खंय ना खंय धाडी घालून सोरो जप्त करपाच्यो घडणुको घडत आसात. खात्यान ब्रेस्तारा केल्ले कारवायेंत नावेली मांडोबा सुमार 74,000 रुपयांचो सोरो जप्त केला. परवाने घेनासतना एका दुकानांतल्यान सोऱ्याची विक्री जाताली. सोऱ्याचे दुकान चलोवपाक जे परवाने लागतात तातूंतलो एकूय परवानो दुकानवाल्या कडेन नाशिल्लो अशें धाड घालपी अबकारी खात्याचो अधिकारी सांगता.
ह्या बेकायदेशीर सोऱ्या व्यवसायाची कुणकुण लागिल्ल्यान खात्यान दुकानाचेर फाटल्या कांय दिसांसावन पाळत दवरिल्ली. तो इलिगल सेल जो स्टोर केल्लो इलिगली तो अरावंड 74,000 एप्रोक्सिमेटली सीज केल्लो आसा. आनीक इलेक्शनाच्या हेका लागून आमचो ड्रायव्ह चालूच आसतलो आनीक वायलेशन्स आहात तेजेर आमी एक्शन घेतले. आनीक फाटले आमी रेल्वे स्टेशनाचेर 3 केसी केल्ली आहा आनी एप्रोक्सिमेटली अरावंड 16,000 लिकर सीज केल्ले आसा. आनी ह्यो अश्यो आमची ड्रायव्स चालूच आसतली. आज आमी सांजचे नावेली मांडपा हांगा एक इलिगल शॉप लिकर शॉप रेड केला आणि थंयच्यान त्या इलिगल शॉपांतल्यान आमी अरावंड 650 बॉटल्स ऑफ वेरियस ब्रँड्स ऑफ लिकर हे मग सीज केला आमी. आनीक फूल लिकराचो व्हॅल्यू जावन आसा अरावंड 72,000. ते वायन शॉप तेणें विथआउट लायसन्स स्टार्ट केल्लें. सो स्टार्ट केल्लें त्या बरोबर आमी थंय वचून तेजेर रेड करून आज तें लिकर आमी सीज केलां. तो ओनर एकटो सूरज जाधव म्हणून हे शॉप रन करतालो. ना तेजो एक्चुली तेजो फाटल्या दिसांक फाटले 2-4 दीस पयलीं तेजो एक बोर्ड पळयल्लो थंय वायन गुरू म्हणून. सो त्या वायन गुरू म्हणून बोर्ड पळयतकीर त्या दिसा सावन त्या लिकर शॉपाचेर आमचें वॉच आसलेलो. सो आज वॉच आसले कडेन आज तो पयलो आमी ओपन केल्ले कडेन आसले ताणें. सो अरावंड 7:30 सुमार आमी वचून थंय तेजेर रेड केली. नावेलेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. गोवा मराठी अकादमीन 31 मार्चाक 3ऱ्या महामराठी संमेलनाचें आयोजन केलां. माशेलांत देवकी कृष्ण देवस्थान प्राकारांत हे संमेलन जातलें. अकादमीचो अध्यक्ष प्राचार्य अनिल सामंतान हे विशीं माहिती दिली. संमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक नामनेचो मराठी लेखक अभिराम भडकमकार मुखेल सोयरो म्हणून हजर रावतलो. अकादमीन आपयल्ले पत्रकार परिशदेक अकादमीच्या कार्यकारी समितीचो वांगडी प्राचार्य वल्लभ केळकार हजर आशिल्लो. आता 3रं महामराठी संमेलन हे माशेल येथील देवकी कृष्ण सभागृहामध्ये दिनांक 31 मार्च रविवार या दिवशी संपन्न होणार आहे. या संमेलनाचं उद्घाटन करण्यासाठी प्रसिद्ध अशा प्रकारचे लेखक म्हणजे ज्यांनी बालगंधर्व चित्रपट लिहिला, बालगंधर्वावरती कादंबरी लिहिली, ते श्री अभिराम भडकमकर या कार्यक्रमासाठी एकंदर उद्घाटनासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत. त्यांच्याबरोबरीनं या देवस्थानचे अध्यक्ष श्री गिरीश धारवाडकर आणि दिलीप धारवाडकर असे दोन्ही पाहुणे या उद्घाटन समारंभाला असणार आहेत. यावेळेला सूरनिरागस हो असा एक सुरुवातीचा कार्यक्रम जो होणार आहे त्याच्यामध्ये केदार मेस्त्री, संजली नागवेकर आणि दिव्या बर्वे अशा 3 आता होतकरू अशा प्रकारचे गायक आणि गायिका यामध्ये आपला कार्यक्रम साजरा करतील. त्यानंतर उद्घाटन सत्रानंतर जो पहिला परिसंवाद आहे त्याच्यामध्ये मराठीचा वसा आणि मराठीची दिशा अशा प्रकारचा त्याला विषय आहे आणि त्यामध्ये डॉक्टर सचिन कांदोळकर, सौभाग्यवती उषा परब, प्राध्यापक जयप्रभू कांबळे, सो अनघा देशपांडे असे 4 गोमंतकातील एक नामवंत अशा प्रकारचे जे काही मराठी साहित्यातले काही कार्यकर्ते आहेत ते या ठिकाणी बोलणार आहेत. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.